स्वताचे ट्रक घालून मिनाची येरादारी केल्ल्यान ट्रकवाल्यांनी सेजाचे ट्रक मयां आडायले. ट्रकवाल्यांनी सेजामदी सध्या मिनाच्या ट्रिपीच्या रेटीवेल्यान पेटला. मात सेजान आपले ट्रक घालून मिनाची येरादारी सुरू केल्या. ट्रकवाल्यांनी शुक्रारा दनपारा ट्रक आडायले. राती 10:30 मेरेन ट्रक आडावन दवरले. ट्रक आडायले म्हणून ट्रकवाल्यांनी शेजाच्या कामगारांमदी वाजले. निमणे पुलिसांनी ट्रक पुलीस स्टेशनार व्हेले आनी रस्तो मेकळो केलो. ट्रिपीच्या रेटीचे प्रकरण सध्या मामलेदाराकडेन आसा. ट्रकवाले आनी सेजाची आयतारा मामलेदाराकडेन बसका जातली. बसकेन कितें थारतले तेच करतले म्हूण ट्रकवाले उलयतात. दुसरे वटेन मिनाची येरादारी बंद केल्यार सेजाक कामावेल्यान काडत म्हूण कामगारांक भंय. फाल्यांची आमची 6 तारखेक मिटींग मामलेदाराकडे आहा. ते मिटींगेक मामलेदाराकडे जे डिसिजन जातले त्या डिसिजनाच्या आधाराचेर मागीर आमी गेट मिटींग घेवन सगळ्या पात्रांवांक सांगतले. जे कोण कंपनीचे सायटीनसून मॅनेजमेंट जावं आनीक कोण उलयता जावं आनीक कसल्यो हे जातले इन्सिडंट जातले आनीक कितें ताका आमी बळी पडचे ना. त्या इन्सिडंट्साक आमी पुरेपूर तांकां उत्तर दितले. आमी तेजेर आतां ओगी रावचे ना कित्याक आमच्या पोटाचो प्रश्न आहा. सगळ्या वटेनूच आमची पंचायत जाल्ली आसा. मॅनेजमेंट म्हणटा की जर ट्रान्सपोर्ट जायना जाल्यार आपल्याकडे आतां हे करपाक आपले कडेन जायना. त्या खातीर आमकां दिसता की खंयसर तरी आमचोय प्रयत्न आसचो आनी कंपनीचो ओर जेटी पर्यंत वयचो. कित्याक जेटी पर्यंत गेल्यारूच आमकां कितें तरी अर्निंग जातलें. आमचे जे कितें प्रश्न आसा पळय ते सुटाव जातले. प्रुडंटा खातीर सचिन सुर्लकार. गोवा कोंकणी अकादमीन आपल्या 30व्या वर्धापन दिसा निमतान हिंदी कोंकणी शब्दकोश, कोंकणी म्हणीसागर आनी संभाषणाक आधार ही पुस्तकां उजवाडायली. हिंदी लेखक रवींद्रनाथ मिश्रान पुस्तकांचे विमोचन केले. हिंदी और कोंकणी का बड़ा ही गहरा संबंध है. भाषा भावों की अभिव्यक्त होती है और अगर हम उसको ध्यान से पढ़ें और समझें तो भाव जो है समझ में आ जाते हैं. शब्दकोश करपाची खूब गरज आसा. खूब लोक कोंकणी मराठी किंवा मराठी कोंकणी असो कोश आसा काय म्हणून विचारतात. असो कोश ना. ताजी गरज आसा काय कितें हें पळोवचें पडटलें पयलीं आनी मागीर तसो कोश करचो पडटलो. कारण सगळ्या भाशांतल्या कोशांची आमकां गरज आसा. भोव भाशेचो वापर जालो जाल्यार भाशेची भोव उद्देशीय उदरगत जाता. तशेंच भाशा फुडें व्हरपाक तंत्रज्ञानाचो वापर जावपाक जाय अशें फोमेंतो समूहाचो चेअरमॅन अवधूत तिमलो उलयलो. मडगांवां रवींद्र भवनात जाल्ल्या अस्मिताय प्रतिश्ठानाच्या कार्यावळीत तो उलयतालो. अस्मिताय उत्सवाक सुमार 6,000 पुस्तकां प्रदर्शनाक दवरल्यात. स्वित्झर्लंडात जर्मन उलयतात आनी फ्रेंच उलयतात आनी इटालियन उलयतात आनी तिने ऑफिशियल लँग्वेजीस. मग आमी कोंकणीच गव्हर्मेंटान कित्याक घालिना इंग्लिशी दवरया. ताका लागून मागीर आमी एकमेकाक टुगेदरनेस मेळून कोंकणी वयर नाजाल्यार झगडपा जर लागले मागीर ते झगड्याकच पडटले. सो येस आय एक्सेप्ट गांधीन म्हणलें सगळे बरोबर या. तर सिंग्युलर लँग्वेज ह्या पृथ्वीच्या राग आसा चड मुखार वता. न्यूजपेपर जो काडपा जाय तो प्रिंटाकूच दवरल्यार फेल जाता. सो ही टेक्नॉलॉजी जी आसा ती आमच्या एडवांटेजाक म्हणजे आमच्या वी हॅव टू यूज इट टू अवर एडवांटेज अँड प्रोग्रेस कोंकणी फर्दर आनी कोंकणीची बऱ्यांत बरे दीस मुखार येवपा आसा. आंतर युनिट PSPB 2020 क्रिकेट सर्तीत अनूय ONGC वस्ताद थारले. फायनलीत तांणी IOCक 17 रन्सांनी हरयले. ONGCचो बॅट्समॅन सुहेल शर्मा मॅन ऑफ द टुर्नामेंट थारलो. फायनल GC अकादमीच्या ग्राउंडार जाली. पयली बॅटिंग केल्ले ONGCन 8 विकेटी वगडावन 183 रन काडले. तातूंत मिलिंद कुमारान सगळ्यांत चड म्हळ्यार 32 रन काडले. संदीप शर्मान 24, मयंक तेहलानान 28 जाल्यार प्रवीण कुमारान 27 रन काडले. Shot, wicket!
जैताची मोख पुराय करपाक आयोसी 17 रनांनी चुकले. ओपनर रविकांत शुक्लान 38 रन काढले, पूण टेस्ट बॅट्समन चेतेश्वर पुजारा रोखडोच आउट जालो. उपरांत वसीम जाफरान थोडो वेळ आयोसीक जैताच्या वाटेर व्हरपाक प्रयत्न केलो, पूण तो 16 बॉलांनी 41 रन काढून आउट जातकीच आयोसी गडबडले. प्रुडंटा खातीर खेळा संपादक नीरज प्रभू आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट देवेंद्र गांवकार. इतल्यान खबराचित्र हांगाच सोंपता. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.